देव सगळ्यांक बरो दीस दिवं। आयज आमी परिसर अभ्यासाचो एक नवो पाठ शिकतात आनी पाठाचें नांव आसा येरादारींची साधनां। आतां येरादारी म्हणल्यार कितें तें पयलीं शिकया। येरादारी म्हणल्यार लोक आनी तांकां लागपी सामान कसलेंय जातलें, जेवणाचें, कपडे हें सामान एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरप हाकाच येरादारी म्हणटात। समजलें न्ही? येरादारी म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें न्ही? आतां अशी येरादारी करपाक लागून आमी कसलीं साधनां वापरतालीं तें आतां पळोवया। पयलींचे लोक खूब वर्सां पयलीं लोक अशे दिसता न्ही तुमकां, अशें खांदार सामान घेवन चलत वताले। गाडयो नाशिल्ल्यो, ते कितें करताले, चलत इतलें जड सामान चलत घेवन वताले। आनी कांय लोक जे गिरेस्त आसतात, पयशेकार आसतात, ते अशे पालखेंतल्यान आपलें सामान घेवन वताले आनी प्रवास करताले। हळू हळू चक्रांचो शोध लागलो, रस्ते तयार केले, बैलगाडी, घोडेगाडी लोक वापरूंक लागले। तशेंच उदकान हुबता तें लाकूड पळोवन अशी ल्हान व्हडी तयार केली आनी लोक उदकाच्यान सुद्दां येरादारी करपाक लागले। मुखार तर मनशांनी तरेकवार शोध लायलो। तर आतां आमी येरादारीचे 3 भशेची आसतात, ती खंयची ती पळोवया। पयली आसा जमनी वेली येरादारी, जी गाडयो जमनी वयल्यान वतात तेका आमी जमनी वेली येरादारी म्हणटात। आतां चित्रां पळयात, बैलगाडी, घोडेगाडी, सायकल, स्कूटर, रिक्षा, बस दिसता न्ही? आगगाडीक बसला तुमी सगळीं? आगगाडींतल्यान एका बरोबर आमी खूब मनशां वचूंक शकतात न्ही? तशेंच ही आगगाडी लोखंडाच्या रुळा वयल्यान चलता न्ही? ही जाली जमनी वेली येरादारी। आसा दुसरी आसा उदका वयल्यान येरादारी। अशे उदकांतल्यान सुद्दां लोक येरादारी करतात। चित्रां दिसता न्ही? अशी लोक येरादारी करतात उदकांतल्यान। आतां तिसरी आसा हवेंतली येरादारी। थोड्या वेळा भितर आमकां समज पयस वचूंक जाय जाल्यार आमी विमानां वापरतात। दिसता न्ही ही विमानां? आनी ही विमानां खंय आसतात? विमानतळार रावतात। विमानां हवेंतल्यान वतात। समजलें? हो पाठ कळ्ळो सगळ्यांक?